विला जिओपा नाव कुठलं आहे हॉटेलला? हनुमंत रेस्टॉरंट, हॉटेल हनुमंत जोपायला आम्ही आता. आणि 2 प्लेस हा वचपाचे, सो म्हटलं जेवून या म्हटले. ओके, आता आम्ही काय सांगा मैसूर न्ही आहे हय. सो आम्ही उदरो हांगा येयल्ली पळय फिश एक्वेरियम, त्याच्या भायर एक रेस्टॉरंट आहा, जेवया म्हटलें. आमी 2 प्लेस उरलात, ते पळोवया म्हटलें आयज बर्ड सँच्युरी कितें आहा पळय. ओके, तो जेयता. आणि ह्या रेस्टॉरंटान खूब बरी कन्नडा एक्टर्स बीन जेवपा येयला हांगासर फोटोज लायला. थंय फोटोज केला दाखयता तुमकां राव. बरें आहा रेस्टॉरंट. सो ऑर्डर केला आमी. पुलाव कशें केला? चिकन की मटन पुलाव? हां, मटन पुलाव ऑर्डर केला. खावूंक पळय रे, दाखयता तुमकां. जस्ट ऑर्डर दिला आमी, दाखयता तुमकां. सो हें आसा मटन पुलाव आनी क्वॉन्टिटी पळया कितले आहा, खूब आहा. मम्मी पळोवन भिली 1/2 कर खंय. तो जस्ट न्ही जेवण करूं मागीर तोंड पळयनाका आतां, तोंड गेलें म्हजें काबार जालें भोंवन. सो आतां आमी येयला रंगतिट्टू बर्ड सँच्युरी. सो आमचें प्लॅन आसलें घरा वचपाचें. तूं कजन भयण वचपा आली, इतले पयसल्यान येयला थंय वच वचपा आली. आतां हांगा येयला पळय बर्ड सँच्युरी, बरें आहा खंय, पळोवपा सारकें आहा खंय. जायना रे म्हाका वतान. सो मम्मी म्हटलें आसो येयला न्ही या म्हटलें रंगतिट्टू बर्ड सँच्युरी. ओके, वयता आमी, पळया कशें कितें आहा तें. कशें तिकीट कितलें दाखय रे तिकीट? एकला कितले? बोटिंग विथ सीन. बोटिंग विथ सीन. भितर पळंगनो बोटिंग भितर बोट होबिट बरदला बोट कुंटोंड 875 हे सगळ्यांची आं. आतां आमी आसा हांगा 1 2 3 4 5, सो 875. आनी रित्विकाक 60 रुपीज आनी एडल्टाक 175. 875 जाला 175. थोडा बिकेट ना 935. हां, 8 तो का आणि 100 रुपये दिली की नाही निवड 8 असला ना 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 934 घेतला नाही सर्व कोणम घ्या. हांगा बरो एक फावंटन आहा पळय बरो न्ही. आई बरी मगे आई म्हणटा आनी बेंगळूर नाका या म्हणटा ती. ऑलमोस्ट जाले आमचे सगळे भोंवन वयर चडचे. ऑलमोस्ट जाले आमचे सगळे पळोवन. पळया आतां मंडे बी आमी भायर सरतली आनी जायना गरमेन रावपा हांगा. प्रभू रातचे पावस पडटा हांगा बरें ते बरें आहा. सो हांगा आनी सगळे बर्ड्स आहा ते पळय तुमकां दिसचें ना, सगळे ते झाडाच्या वयर बसला. हे पळयात पळय हांगासर वयर बसला. तुमकां दाखयता मागीर लागींतल्यान. सो हांगासर एक बोट आहा, बोटी तुमकां बसयतले आनी एक रावंड मारतले आनी तुमकां ते बर्ड्स बीन दाखयतले. पळया सो हांगासर न्ही चिल्ड्रन प्ले एरिया आसा. हे पळयात बरें आहा, क्लीन आहा आनी ग्रीनरी सामकें. बेंगळुरान बरें बरें पळोवपाचें आसा, पण नोव्हेंबरान डिसेंबरान येवंक जाय. तेन्ना थंडी आसता पळय तेन्ना येवंक जाय. आतां ना, जायना. सकाळचें न्ही क्लायमेट बरें आसता हांगा, थंड तेन्ना भोंवपा बरें दिसता. आतां ना, हें बरें आसता गे चोखाली हे पळय. सो आतां आमी वयता बोट रायड. हे पळयात एक तुमकां अशें रावंड मारून हाडटले आनी बारीक बारीक बर्ड्स बीन आहा थंयसर तुमकां दाखयतले ते दाखयतात. गे हांगासर सेफ्टी जॅकेट्स बीन आहा. हे पळयात घेवंक जाय आनी घालूंक जाय. सो थंयसर न्ही हें आसा क्रोकोडायल, तो पळय वयता पळय. अपय 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 क्रोकोडायल तो अशें तुमकां एक रावंड मारून हाडटले. आनी तेवटेन ते पळया बर्ड्स बीन आहा तेवटेन पळय. ऑल सेट घातले आमी जॅकेट, आतां वयता. पण म्हाका भंय दिसता ते मदीं क्रोकोडायल आहा ताका लागून. तर पळयात कितले फीश आहा. फीश चला सावकास आं. चला ऋतू यो
सावकाश हां बस थंय हां बस बस बसली आम्ही हालता सारखे मम्मी थंय बसला हा बरे दिसता बरे थंड वारत आणि त्याचं 2-3 हात क्रोकोडाईल तेवढे बसता अबे तोय काय क्रोकोडाईल सो हांगासर एक बर्ड बसला वयर खूप बसला वयर तो पळय क्रोकोडाईल अपय येता क्रोकोडाईल अपय तिथे क्रोकोडाईल पळयला मरे हय स्ट्रेट वयता पळय तो क्रोकोडाईल हांगासर 2 वयर बर्ड बसला पळय बरी सनी सो हांगासर पळयात बर्ड बसला हेंका खावपाक येता काय क्रोकोडाईल असं खूप बसलाय पळयात हांगासर एक बरे बर्ड हा हे बर्ड पळय कितले बरे दिसता एक क्रोकोडाईल न्हिदला दिसता हांगच्या तो जाले आमचे आणि बरे हा पळोवपा सारखे आसा बर्ड्स ओके डिफरंट बर्ड्स हा ओके जाले आमचे आता पळोवया आनी कितें बारीक बारीक उरला हांगासर पळोवपाचे दाखयता तुमकां आता खावया आयस्क्रीम ताण लागला आणि हांगासर न्ही सोवेनियर बीन शॉप बीन आसा आणि तेवटेन आसा पळोवया मागीर वयता पयलीं आयस्क्रीम खावया मँगो आणि स्ट्रॉबेरी ऋत्विक हां तुमकां दिला ऋतिका खाया बरे दिसले जिवाक आयस्क्रीम पोटान पडले जिवाक बरे दिसले सकाळच्यान आमी न्ही कोल्ड अशें कांयच पिवंक ना फक्त उदीकूच पिवन आसा सो आतां म्हटलें आयस्क्रीम खावया खावंक ना कितें समर न्ही म्हणून आयस्क्रीम खावया खंय समर न्ही गे समर आणि हांगासर एक बरें धाकटेशें गार्डन आहा बरें सावळी आहा सावळी बसया थंय बसया यो थंय बरें एक बसपाक आहा सो हांगा बसून खावया बरें सावळी आहा आनी तेवटेन बरें आहा बस रे आं बरें आहा बसपाक हांगासर धाकटेशी तळी व्हांवता पळय झरी सारकें आदू ऋतुकान आयस्क्रीम खालो न्ही हात सगळें चिकचिक केला हे पळया बरें उदीक व्हांवता बरें दिसता हांगा बसूंक जाय हे झरी व्हांवता हे रे जालें पांय धू म्हटला हात धू म्हटलं यो चल मच्छर येता चल अशें दिसता की विलेज गांवांनी येयल्या भशेन बरें दिसता सुपारेचें झाड नाल्लाचें झाड झरी व्हांवता पक्षींचो आवाज बरें दिसता आयकोंक ओके आनी कांय ना पळोवपा अशें आनी कितें सांगा सो हांगासर पळय एक बटरफ्लाय आहा व्हडलोसो बटरफ्लाय थंय रावन हें करपाचें फोटोशूट ऋतीक रावलो पळय दाखयता तुमकां अरे वर चडप ना तोंड घाल फक्त हे पळय ओ ऋत्विक सो हांगासर न्ही वयर रावल्यार न्ही एक बरो व्यू मेळटलो आनी आनी वयर वचना आं हें न्ही बर्ड वॉच टावर हें चल आमी हांगा या हँगींग ब्रीज ऋत्विक हँगींग ब्रीज सो हांगासर पळय एक जंगल खंय दिसता इतले झाडां भरला हांगासर बरें दिसता आनी हांगासर आसा नीम ट्री हांगा वयर पळय कितले फणस लागला पिकले आसा हे पिकले ते कच्चे आहा ते
सो जालें आमचें पोवन ऑलमोस्ट जालेलें आसा. ओके आतां भायर सरता वयता आमी बेंगलोर. आतां मैसूर आनी आमी बेंगलोर वयता. चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. खबर ना तुमकां आवडटलें काय ना खबर ना. जें आहा तें तुमकां दाखयता हांव. ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्राईब करात. सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. पुरो जालें. चला बाय.